टायगर रिझर्वासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दितना मादे अभयारण्य वाठारांतली सगळी उदरगतीची कामां बंद करपाचो आदेश दिला। प्रस्तावित टायगर रिझर्व वाठारांत कसलीच कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या। या निवाड्यात सीईसी म्हळ्यार सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक टायगर रिझर्वा संदर्भात 2 सप्तकां भितर अहवाल सादर करपाक सांगला। तशेंच अहवाल सादर केल्या नंतर 6 सप्तकां उपरांत हाचेर फुडली सुनावणी जातली। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत म्हणटा भाजपा विशीं आपणे केल्ल्या स्टेटमेंटाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ काढला। आपणे तशें म्हणूकच नाशिल्ले। आपणे म्हणिल्ले 2027 फुडल्या 15 वर्सांत भाजप हार नहीं सकती। आपल्या उतरांचो चुकीचो अर्थ काडिल्ल्याचें दिगंबर सांगता। फुडली 15 वर्सां भाजपा सत्तेर येवचो ना अशें स्टेटमेंट पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांणी केल्लें। दिगंबर कामत जे कितें उलयलां तें एकदम सारकें। 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन केलो। सभापती पदा खातीर सरकार पक्ष बेगीनूच आपलो उमेदवार निश्चित करतले। सभापती पदा खातीर अजून उमेदवार थारूंक ना। येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पणजी बस स्टँडा कडेन स्मार्ट सिटी ईव्ही बशी वयल्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस पार्क केल्ल्या गाडयांचेर व्हरून मोकली। ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो दावो बस ड्रायव्हरान केलो। बशींत 2 जाण भुरगीं आशिल्लीं तीं जखमी जालीं। तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केले। तशेंच गाडयांचेंय मोठें लुकसाण जालें। पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केला।
आता कॅन्सराचेरूय उपचार जातले हे तुमकां आयकून अजाप दिसतले, पूण रशियेन कॅन्सरावेले वाशीन तयार केला. सगळ्या तरेच्या चाचण्या उपरांत ह्या वाशिनाचे रिझल्ट समाधानकारक आयिल्ल्याचो दावो रशियन फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन केला. हे वाशीन पुरायपणान सुरक्षीत आसून ते कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतींक दिवेता अशें रशियेचें म्हणणें. मोपा विमानतळ पुलिसांनी वारखंड जंक्शना कडेन गस्त घालतना बिष्णू रॉय हांणी देवळात केल्ले चोरयेच्या आरोपाखाला अटक केली. दुबाविता कडेन दुचाकीच्यो बनावट नंबर प्लेटी, स्क्रूड्रायव्हर आनी फंडपेटयेंतल्यान 910 रुपया चोरयेक गेल्ल्याचो दुबाव आसा. वेताळांनी गोंयांत जाल्ले हेर चोरयांची कबुली तांणी दिली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पेडणेचे पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली. येरादारी सुरक्षे खातीर आनी येरादारी नेम मोडप्यांचेर आळाबंद हाडचे खातीर राज्यांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर बेगीनूच AI कॅमेरे बसयतले म्हणून येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो सांगता. ते भायर पर्यावरण पुरक प्रवासाक चालना दिवचे खातीर आनी गर्दी उणी करपा खातीर कदंब येरादारी महामंडळा खाला आनीक इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशें मंत्री गुदिन्होन सांगले. येरादारीचे नेम पाळचे म्हणून मंत्री गुदिन्होन लोकांक आवाहन केलां. वास्को जाल्ल्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री उलयताले. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनान संवसारांतल्या सगळ्याच देशांचेर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादपाचो निर्णय घेतला. ह्या टॅरिफ बॉम्बाचो जागतीक राजकारणाचेरूय परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता. ट्रम्प प्रशासनाच्या ह्या निर्णयाचेर अमेरिकेतूय खर टिका जाल्या. हे फाटभुंयेर अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार आमी आमच्या व्यापारी भागीदारांक रिबेट दितले म्हणून स्कॉट बेसेंट सांगता. काडा संबंधी अजून निर्णय जावंक ना. खंयच्याच कमांड एरियाक डिनोटिफाय करपा विशीं काडान अजून मेरेन निर्णय घेवना. जायत्या जाणांनी डिनोटिफाय करपाची मागणी केल्ली, मात कायदेशीर प्रक्रिया केले उपरांत हे विशीं स्पश्ट जातले म्हणून मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता.
राज्यात अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. अपघाता फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. हातूंतलें एक कारण म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवां. पेडणे कासारवळणे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणांत हेडगी गोरवां बसतात. हाका लागून अपघात वाडल्या. हे विशीं संबंदीत प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी पंच वांगडी वृषाली नायक हांणी केल्या. ऑक्टोबर ते डिसेंबर मेरेन ह्या 3 म्हयन्यांत प्रायोगीक तत्वाचेर कोयर एकठांय करपा खातीर नव्या कंत्राटदाराची निवड करतले. तशेंच कोयराच्या करांत वाड करपाचो निर्णय फुडले ग्रामसभेत घेतलो. असो निर्णय बांदोडा पंचायतीत कोयर वेवस्थापन समितीच्या बसकेंत घेतलो. हे बसकेक सरपंच रामचंद्र नायक, फोंडे मुळाव्या भलायकी केंद्राचे अधिकारी मनोज नायक, जैवविविधता समितीचे वांगडी सुरेल तिळवे आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. जुंता हाऊसांतली सगळी सरकारी कार्यालयां तशेंच इमारतींत आशिल्ल्या खासगी आस्थापनांक उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कचेरेंतल्यान जुलय म्हयन्यांत नोटीस दिल्ली. ते नोटीसींतल्यान 30 दिसां भितर सगळीं कार्यालयां रिक्ती करपाचो आदेश दिल्लो. तरी पूण कांय कार्यालयां अजून आसात थंयच आसात. जुंता हाऊस इमारत पणजेंतली सगळ्यांत पोरणी सवळ्याची इमारत. ही इमारत 1966 वर्सा बांदिल्ली. ह्या इमारतीक आतां 59 वर्सां जालीं. जुंता हाऊस इमारत आतां जीर्ण आनी घातक स्थितीत आसा असो अहवाल भौशीक बांदकाम खात्याच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटांत दिल्लो. उत्तराखंडातल्या उत्तर काशी जिल्ह्यात शेनवारा उटंगाराचो पावस पडलो. ह्या पावसाक लागून यमुनोत्री राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक नौगांव बाजार वाठारांसयत हेर वाठारांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. अचकीत आयिल्ल्या नेटाच्या पावसान वाठारांतले ल्हान व्हाळ भरून व्हांवंक लागले. कांय कडेन पालसणां लेगीत कोसळ्ळीं. पावसा बरोबर व्हांवन आयिल्लो गाळ कोयर हो लोकांच्या घरादारां मेरेन पावलो. देखून सध्या ह्या वाठारांतल्या लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. गुजरातात सध्या पावसाक लागून लोकजीण बरीच विस्कळीत जाल्ली आसा. साबार वाठारांत एसडीआरएफ आनी एनडीआरएफ पंगड सक्रिय जावन बचाव कार्य जुजाब पावण्यार करीत आसा. मजगतीं साबरमती न्हंयेत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान खेडे ढोलका राष्ट्रीय महामार्ग सध्या येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो आसा. सध्या हो पुराय रस्तो उदका पोंदाक गेल्लो आसा.
उत्तर भारतात पावसाच्या सवाराक लागून महामार्ग बंद पडिल्ल्यान श्री वैष्णोदेवी दर्शनाक गेल्ले साबार भक्तगण अडकून उरिल्ले। मात तांच्या खातीर भारतीय रेल्वेन श्री माता वैष्णोदेवी कत्रा स्टेशन ते संगलडन स्टेशन मेरेन सुमार 5 दिसां खातीर खासा ट्रेनींचे आयोजन केल्ल्यान मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। संगलडन आनी कत्रा सावन पयली ट्रेन सोडिल्ल्यान साबार लोकांक घरा परतुपा खातीर ही सेवा सोयीची थारली। मजगती फाटले 14 दीस जाले श्री वैष्णोदेवी दर्शना खातीर बंद दवरिल्ली आसा। भारतीय रेल्वे देशाच्या पहिल्या स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनीचे उक्तावण करपा खातीर सज्ज आसा। दिवाळीच्या पयलीं ही ट्रेन लोकां खातीर उपलब्ध आसतली अशें कळटा। ही रेल्वे 11.5 वरां भितर दिल्ली सावन पटना ते प्रयागराजांतल्यान प्रवास करतली। मात अजून मेरेन ह्या ट्रेनी खातीर तिकेटीचे मोल थारूंक ना। देशातल्या 302 मंत्र्यांनी सुमार 47% आपल्या आड गुन्यांवकारी खटले आशिल्ल्याचे कबूल केला। तातूंतल्या 174 मंत्र्यांचेर खून, अपहरण, बायलां आड गुन्यांव अशे गंभीर आरोप आसात। तशेंच केंद्र सरकारांतल्या 72 मंत्र्यांमदल्या 29 मंत्र्यांनी आपल्या आड गुन्यांवकारी केशी आशिल्ल्याचे कबूल केला। ही माहिती असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हे वेंचणूक सुदारणा संघटनेच्या अहवालात उजवाडाक आयल्या। एडीआरान 27 राज्यात 3 केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारातल्या वट्ट 643 मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले। ज्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधाराचेर अहवाल तयार केला ते 2020 ते 2025 मजगतीचे वेंचणुके मजगती दाखल केले अशें एडीआरान म्हणलां। ह्या प्रकरणाची स्थिती बदलपाकूय शकता अशें कळटा। हरियाणाच्या फरीदाबाद जिल्ह्यात काळजाक पीळ घालपासारखी घडणूक घडली। आयतारा ग्रीनफील्ड कॉलनीतल्या एका घरात स्प्लिट एसीचो भयानक स्फोट जालो। पहिल्या मजल्याचेर एसीचो स्फोट जालो आणि दुसऱ्या मजल्याचेर आपल्या आवय बापाय सयत न्हिदिल्ल्या सांत चलयेकूय मरण आयिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयली। ह्या दुर्दैवी घडणुकेत तांच्या पाळीव सुण्याकूय मरण आयलें। देखून सध्या ह्या वाठारात दुख्खाची सया पातळ्या। ह्या घडणुकेविशीं समजताच शेजाऱ्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले आणि तांणी येवन परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो। मात एसीच्या स्फोटात न्हिदेच्या अवस्थेत तांच्या पाळीव सुण्या सयत आवय बापूय आनी सांत चलयेकूय दुर्दैवी मरण आयलें। ह्या तिगांयची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। नाशिकात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 जाणांक मरण आयिल्ल्याचे धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी दुचाकीन एसटी बशीक समोरासमोर नेटान धडक दिल्ल्यान दुचाकीचेर आशिल्ल्या 3गांकूय दुर्दैवी मरण आयलें। हे 3गांय इश्ट आशिल्ले। हो अपघात साक्री शिर्डी महामार्गाचेर घडलो। नाशिक पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा।
रांची गर्ल्स हॉस्टेलच्या नावान वेगळोच व्यवसायाचो पर्दाफाश केल्लो आसा। झारखंडची राजधानी रांची चलयांच्या हॉस्टेलच्या नावान वैश्य व्यवसाय सुरू आशिल्लो। या कारवायेत पुलिसांनी धाड घालून 10 पश्चिम बंगालच्या बायलांक अटक केल्या। ही सगळी बायलां या व्यवसायाचो भाग आशिल्लीं खंय तांच्या सयत तांच्या हॉस्टेलाच्या वॉर्डनाकूय अटक केल्ल्याचें कळटा। या पुराय प्रकारा फाटल्यान आशिल्ल्या मुखेल दुबाविताचो सोद घेवप सुरू आसा। भारतीय पासपोर्टा बगर आता नेपाळ, भूतान, मालदीव, मॉरिशस आणि श्रीलंकेत कमी खर्चात भोंवडेक वचू शकतात। भारताच्या शेजाऱ्याक आशिल्ल्या नेपाळात वचपा खातीर पासपोर्टाची लेगीत गरज ना। हांगा काठमांडू, पोखरा आणि हिमालयाच्या सुंदर आणि आगळेवेगळे अनुभव तुमकां घेवपाक मेळटा। भूतान देशांत गेले जाल्यार थंयच्या सैमीक वातावरणात मन भुलून वता। हांगा पासपोर्टा बगर तुमकां शांत आणि फामाद सुवातींचेर भोंवपाक मेळटा। हांगा भोंवणे खातीर फक्त 50,000 रुपया मेरेन खर्च येवं शकता। मालदीव तुम्ही खासा करून फिल्मांनी पळयला आसतलो। हांगा तुमकां 60,000 रुपया भितर भोंवडी करपाक मेळटली। ते भायर तुम्ही मॉरिशस सुद्धा पासपोर्टा बगर वचूं शकतात। हांगा सुंदर आणि शांत दर्यावेळो पळोवपाक मेळटात। श्रीलंकेतूय कोलंबो, कॅन्डी आणि सिगिरिया किल्ल्याक भेट दिवन फक्त 30,000 रुपया भितर तुम्ही भोंवडी करपाक शकतात। श्रावण महिन्याच्या आगमनान सगळ्या सण परबांक सुरवात जाता। चौथी उपरांत आता नवरात्र आणि फुडल्या महिन्यात दिवाळीक, दसऱ्याक तशेंच उत्तर भारतात छठ पुजे खातीर घरा कडल्यान पयस रावन दुसऱ्या शारांनी काम करपी लोक घरा परततात। देखून तांच्या खातीर तांकां परवडपी असो प्रवास खर्च आसचो म्हणून रेल्वे प्रशासनान महत्वाचो निर्णय घेतला। दिवाळे निमतान रेल्वे प्रशासनान पुराय देशभरात 1000 स्पेशल रेल्वे सुरू करपाचो निर्णय घेतला। महाराष्ट्रातल्या नागपूर ते पुणे प्रवास करप्यांची संख्या चड आशिल्ल्यान तांच्या खातीर विकेंडाक आणि सणाच्या दिसाक सुमार 20 खासा रेल्वे दवरल्या। तशेंच लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते नागपूर मेरेन स्पेशल रेल्वे सेवा दवरल्या। ह्यो सगळ्यो रेल्वे सेवा 27 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2025 मजगती चलतल्यो अशें कळटा। मनशाच्या पुराय कुडीत आमच्या आंगावेली कात ही सगळ्यात व्हडले अवयव जावन आसा। मनशाची सगळ्यात चड संवेदनशील आणि भायल्या वातावरणा कडेन चड संबंद येवपी अशी आसता। कातीचेर येवपी रॅशेस वा दाग पडले जाल्यार ते नेमके कित्याक लागून पडल्यात काय हाचो सोद लावपाक मजत जाता। सध्या कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसाक लागून लोक त्रस्त आसात। जेन्ना एखाद्या मनशाक कॅन्सर जाता तेन्ना चड करून ताची लक्षणां ही कातीवेल्यान स्पश्ट जातात। पूण आमकां ती वळखुपाक येना आशिल्ल्यान आमी नजरअंदाज करतात। मात कोणाकूय ब्लड कॅन्सर जाल्लो आसलो जाल्यार ताची लक्षणां ही मनशाच्या कातीचेरूच दिसून येतात। ल्हान तांबड्या वा जांभळ्या रंगाचे दाग येवप, कातीचेर रॅशीस येतात, खाज खावपाक लागता वा केन्ना केन्नाय खूब रक्तस्राव जाता तेन्ना रोखडेच दोतोरा कडेन संपर्क साधून उपचार घेवपाचेर भर दिवचो असो सल्लो दोतोरांनी दिला। जे डिमेन्शियाचे दुयेंती असतात तांच्या मध्ये डिमेन्शियाची लक्षणां ही 3.5 वर्सां आदींच स्पष्ट दिसून येतात अशें एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयलां। डिमेन्शियाच्या लक्षणांमदी याद उरप ना, उलयतना शब्द सुचप ना, फुफ्फुसांव जावप, मनशाच्या मुणांत आनी स्वभावात परत परत बदल जाणवप ही महत्वाची लक्षणां असतात। देखून दोतोरा कडेन संपर्क साधून बेगोबेग उपचार घेवपाक जाय अशें दोतोरांनी कळीत केल्लें आसा।